नमस्कार, आवाज गोयचो बुलेटिनान येवकार। हांव संजना काणीकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बांबोळे आक्षी महामार्ग थारता जीव घेणो। फाटल्या 2.5 वर्सांत 16 जाणांनी अपघातांत वगडायलो जीव। मुख्यमंत्र्याची लेखी जापेंतल्यान म्हायती। गोंयांत 2172 बेकायदेशीर बांदकामां 43 बांदकामां मोडपाचो दिला आदेश। सगळ्यांत चड प्रकरणां बार्देश म्हालांत नोंद म्हूण पंचायत मंत्री मोविन कुदिन्योची म्हायती। परतून कोसळ्ळे कला अकादमीचे फॉल्स सिलींग गळटेक लागून सिलींग फुगिल्ले। दुसरे फावट सिलींग कोसळिल्ल्यान नव्यान नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीच्या कामाच्या दर्जाचेर उप्रासला प्रश्न। कोलवा वाठारांत बेकायदेशीरपणान दिर्यांचें आयोजन। कोलवा पुलिशेन दोगा आड गुन्यांव। दिर्यांचेर नदर दवरपा खातीर कोलवा समिती आसतनाय आयोजन जालेच कशें उप्रासला प्रश्न। बायलेचो जीव घेवपी मैनुद्दीनाक 10 दिसांची पुलीस बंदखण। शुक्रारा दिवचले वाटादेव वाठारांत तलवारीन हल्लो करून घेतिल्लो बायलेचो जीव। दिवचले राबिया हवांगीच्या खून प्रकरणांतल्या आरोपींक जावची खर ख्यास्त राबियाचे सांत चलयेक मेळचो न्याय अशी मागणी करीत मुस्लीम भावांनी पुलीस स्टेशनाचेर मारली धडक। आतां खबरो विस्तारांत। कला अकादमींतल्या वॉयलीन वर्गाचे फॉल्स सिलींग शेनवारा कोसळ्ळें। गळटेक लागून हे सिलींग फुगिल्ले खंय। ह्या नादी एक फावट कला अकादमीचे सिलींग कोसळिल्ले तेन्ना कलाकार धरून जायत्या जाणांनी ताज महालाच्या कामाच्या दर्जाचेर प्रश्न उप्रासीत आंदोलनां केल्लीं। आतां परतून एक फावट सिलींग कोसळिल्ल्यान लोकां मदीं आरती परती चर्चा सुरू जाल्या। कला अकादमींतल्या व्हायोलीन वर्गाचे फॉल्स सिलींग शेनवारा कोसळ्ळें। ताका लागून कोट्यांनी रुपया मोडून केल्ल्या कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचेर परतून एक फावट प्रश्नचिन्ह उबें रावला। ओपन एअर ऑडिटोरियमाचे छप्पर कोसळपाची घडणूक जाव वा कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत जाल्ली गळटी तशेंच फॉल सिलींग कोसळपाचे घडणुकीक लागून कला अकादमी फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन चर्चेत आशिल्ली। कला अकादमीचें काम सामकें जावंक ना, कोट्यांनी रुपया मोडून कसले नूतनीकरण केलें काय म्हणून जायत्या जाणांनी प्रश्न उप्राशिल्ले। हे प्रकरण उपरांत विधानसभेतूय गाजिल्लें। त्या वेळार मंत्र्यान आपली बाजू मांडटना ताज महालाच्या कामा वेळार निविदा मागेल्ल्यो काय म्हणून उरफाटो प्रश्न विचारून आपली बाजू घटमूट करपाचो यत्न केल्लो, पूण हे प्रकरण उपरांत ताच्याच आंगलड आयिल्लें। मंत्र्याच्या ताज महालाच्या त्या स्टेटमेंटाक लागून कला अकादमीचे बाबतींत उलयतना दर एकलो ताज महाल म्हणूनच कला अकादमीचो उल्लेख करतालो। आतां परतून ह्या ताज महालाचें फॉल्स सिलींग कोसळ्ळां। कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ल्या कला अकादमीची साऊंड सिस्टम सामकी ना। ओपन एअर ऑडिटोरियमाचे छप्पर कोसळटा। मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत गळटी लागता आनी आतां भर पावसान कला अकादमीच्या व्हायोलीन वर्गाचे फॉल सिलींग कोसळटा। ह्या एका फाटोफाट एक घडणुकांक लागून कला अकादमीच्या कामाच्या दर्जाचेर प्रश्नचिन्ह उबें रावचें ना जाल्यार आनीक कितें जातलें? कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ल्या इमारतींत वर्सां भितर इतल्यो सगळ्यो घडणुको घडटात हो कितें योगायोग आसपाक शकना। हाचे वयल्यान कामाच्या दर्जाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जातलेच। Today is a very sad day to see the false ceiling of the violin class at Kala Academy collapse during class hours. It's very sad to see that in spite of crores of rupees, more than 60 crores has been spent on the renovation work at Kala Academy, we can see it going down the drain. Today, corruption at its peak, where the money's been put into the art and culture, into renovation, has been deteriorating, and we can see the open air rooftop collapsing. We can see in the auditorium there's leakages happening. We can see now the classrooms which have been recently renovated are also false ceiling is collapsing. Is this where the public has put in their money, trusting these elected representatives to do the work right? Today, it is sad to see that the BJP in power, after taking up this renovation work, has ruined Kala Academy's name. Because once upon a time, an iconic structure for children to come and learn music, for artists to come and perform, for audiences to come and get entertained. People should be worried about when they are going to Kala Academy because of the safety issues. And they have not considered this at all. सध्या आमी आसा ती कला अकॅडमी आनी कला अकॅडमीचे तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली की खुबशे गजाली आमकां आयकुपाक येता।
जाल्यार ही कला अकॅडमीचें नूतनीकरण जाल्या उपरांत सुद्दां ह्या कला अकॅडमीचेर खुबशे म्हणजे कागाळी ज्यो आसा त्यो येत आसतले. आतां जर आमी पळयले जाल्यार सद्या आमी आसात ती वॉयलीन क्लासीस ज्यो हांगासर आसा चलता थंयसर आसात आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार लिंक आशिल्लें म्हणजे जेन्ना नूतनीकरण केलें तेन्ना तेंच्यांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचें हांगासर सिलींग घातलेलें तें सिलींग खंय तरी आतां कोसळ्ळेलें आसा आनी देवाच्या दयेन हांगासर कोणूच भुरगीं नाशिल्लीं कारण हांगासर भुरगीं शिकतात. आतां सुद्दां आमी जर पळयलें जाल्यार हांगासर भुरगीं आसा ते आपलें काम करता म्हणजे शिकतात ते थंयसर. हे खंय तरी म्हणजे सकाळीं आमकां जी म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे सकाळीं हांगासर येवन म्हणजे जी झाडू मारपाक येता तेणी झाडू सुद्दां मारलेली आनी मागीर लायक एक 11:30 ते 12 ह्या टायमा भितर ते खंय तरी कॉलेप्स जाल्लेले आसा अशी आमकां म्हायती मेळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आशिल्लें. कोलवा वाठारांतल्या शेतांनी बेकायदेशीर निर्यांचें आयोजन केल्ल्या प्रकरणात कोलवा पुलिशेन बाणावलीचो विनय फर्नांडीस आनी फातोड्डेच्या महेश चव्हाणा आड गुन्यांव नोंद केला. निर्योच्या आयोजनाक कायद्यान बंदी आसा. बेकायदेशीर निर्यांच्या आयोजनाचेर नदर दवरपा खातीर एक समिती स्थापन केल्ली. निर्यांचेर नदर दवरपा खातीर कोलवा समिती आसतनाय निर्यांचें आयोजन जालेंच कशें असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. दक्षिण गोंयांत जावपी धिरयांचेर नदर दवरून फावो ती कारवाय करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान मामलेदार, पुलीस निरीक्षक, गोरक्षक तशेंच पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या 7 दक्षता समित्यांची स्थापना केल्ली. ह्या समित्यांक मडगांव, मायणा, फातोड्डा, कोलवा, कुंकळी, वेर्णा आनी मुरगांव वाठारांत जावपी बेकायदेशीर धिरयांचेर नदर दवरपाक सांगिल्लें. कोलवा वाठारांतूय अशे तरेची समिती आसा. धिरयांचें आयोजन करप्यांक हे गजालीची कल्पना आसा. तरी लेगीत कोलवा 24 जुलयाक धिरयांचें आयोजन जाता. आतां ह्या प्रकाराक म्हणप तरी कितें? 2 दिसां पयलीं जाल्ल्या धिरयो उपरांत जिल्लोधिकारी त्या समित्यांक आफोवन चवकशी करतलो काय तें पळोवचें पडटलें. बंदी आशिल्ली बैलाची झुजां आयोजीत केली म्हणून कोलवा पुलिसांनी महेश चव्हाण दवंडे फातोड्डा आनी विनय फेर्नांडीस बाणावले हाच्या विरुद्ध क्रुएल्टी टू एनिमल ह्या कायद्या अंतर्गत गुन्हो नोंद केला आसा. हे 2 जाण संशयीत सध्या फरार आसात. कोलवा पुलीस हांचो तपास करतात. गेल्ल्या ब्रेस्ताराक 2nd वार्ड कोलवा हांगा शेतां भितर 2 बैलांची आनी झुजां ऑर्गनायज केल्ली तांचेर वेटिंगी लायिल्ली. ह्या झुजी भितर गुलाल आनी बाला ह्या 2 बैलांक तांची झुज लायिल्ली आनी ताजे नंतर हाजो जो व्हिडिओ आसा झुजाचो तो सोशल मिडियाचेर पोस्ट केल्लो. ताजे नंतर कोलवा पुलिसांनी ह्या व्हिडिओची दखल घेवन हांची दोगांयचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा. सध्या ह्या दोगांचो शोध कोलवा पुलीस घेतात. वेगवेगळी तांणी टीम केल्ली आसात. PSI रक्षा नायक हे सगळो हाजो केसीचो इन्व्हेस्टिगेशन करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानी. 1 ऑगस्ट सावन नुस्तेमारी हंगामाक सुरवात जातली. हाका लागून कुडबॉन्ड जेटीचेर सध्या नेटान तयारी सुरू आसा. अंदू नुस्तेमारी हंगाम बरो वचो हे खातीर कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृश्टीन सरकारान उपाय येवजण करची म्हूण ट्रॉलर धनियांनी मागणी केल्या. नुस्तेमारी हंगाम सुरू जावपाक कांय दिसूच उरिल्ल्यान सध्या कुडबॉन्ड जेटीचेर नेटान तयारी सुरू आसा. जेटी वयले कांय कामगार पावल्यात जाल्यार कांय कामगार भात कापण्याच्या कामात व्यस्त आसात. कुडबॉन्ड जेटीचेर सध्या भटकी सुणी बाबत रस्त्यांचो प्रस्न निर्माण जाला. फाटल्या वर्सा कॉलेराच्या दुयेंसाक लागून कांय कामगार दुयेंतूय पडिल्ले. फाल्यां नुस्तेमारी हंगामा वेळार कसलीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं कामगारांच्या सुरक्षेच्या दिश्टीन सरकारान उपाय येवजण करची अशी मागणी ट्रॉलर धनियांनी केल्या. तशेंच सरकारान ब्रेक वॉटर प्रकल्पूय बेगोबेग चालीक लावचो अशी मागणी तांणी केल्या. पोरू वर्सा भशेन अंदूय नुस्तेमारी हंगाम बरो वचचो अशी आस ट्रॉलर धनियांनी बाळगिल्या. तयारी फुल स्विंग हा. पावसा लागून मातशें डिले जाला. सध्या आमगेले लेबर येवपाक स्टार्ट जाले. लेबरूय आमकां लेस आसा त्या जेटीचेर काम करपाक. पूण जातले 1 तारखेर म्हणल्यार ऑगस्टा 1 तारखेर म्हणल्यार रेडी जातले. रिवर मावत 1st ऑफ ऑगस्ट वेदर गोडे बरें आसपाना वचपाक गोडे मेळपाना. 3-4 डेज गोडे डिले जाय. लास्ट सीझन कसो जाल्लो तुमगेलो? लास्ट सीझन व्हेरी बॅड कॅच व्हेरी बॅड. ओवरऑल कॅच फॉर लास्ट 20 years लास्ट सीझन सारकी बॅड आमकां ओवरऑल कॅच. डॉग्स हांवें पयर NGO को उलयल्लो ती दॅट लेडी टोल्ड मी तेक सगळ्या
ऑपरेट केली आहे मेल फिमेल जाऊन, बट लोक हाडून सोडटा, बट दे कांट हेल्प इट. तयारीमुळे सध्या आता माना येवपाक स्टार्ट झाले, पण थोड्यांक येयले थोड्यांक येयल नाही. कारण कितें थोड्यांक थिंग शेत चलताय आणि हिंग येवपा मुळे आता सगळ्यांनी डिफिकल्टीज आहे. सो मेन डिफिकल्टी हिंगा आता आमगे जे कुर्बोना जेट्टी आहा सुण्याचे प्रॉब्लेम, कोणाक चावल्यार घासमाल्यार ते प्रॉब्लेम ते सॉल्व करपा आता कोणाकूच जायना. कोणाक NGO येयले ते स्टार्ट करतले, तो थिंगातून दिसता पडटा सुण्या आवड घाताय. पण आज राती कोणे कोण फुड्यान घास मारलो कितें जालें कोण काडपाचो. रेबीज वॅक्सिनेटेड आहे केल ना कोणाक आन्सर करूंक जाय. 1 तारखेच्यान न्यू फिशिंग सीझन जो स्टार्ट जावपाचो 1 ऑगस्टाच्यान जातलो आणि 5 दिसांनी हो फिशिंग सीझन स्टार्ट जातलो. ताका लागून आमी आज आयिल्ले कुडबण जेटीचेर हांगा तयारी चालू, मोठ्या प्रमाणात तयारी चालू आसा. फॅब्रिकेशनाचें काम, पेंट मारपाचें काम जावं वेल्डिंग कितें आसा तें काम तांचें चालू आसा. त्याच बरोबर तांच्यो ज्यो बारीक बोटी आसात तांकांय बी सपोर्टिंग ज्यो बोटी वेसल व्हरतात त्यो बी तांची रिपेरिंग काम चालू आसा. लेबर सद्याक थोडे लेबर आयिल्ले आसात, थोडे लेबर येवपाचे आसात. बोट ओनर जे आसात ते भायल्या गांवांक गेल्ले आसात, थंय तांचो प्रॉब्लेम आसा लेबर येवपाक लागून. कारण जे ओडिसा जावं छत्तीसगड हांगच्यान जे लेबर येताले थंय तांचो आतां सद्याक शेताचो सिजन चालू आसा, क्रॉप लावपाचो. ताका लागून हे लेबर सद्याक पावले ना. ताजेर कितें कंट्रोल करपाक बोट ओनरान मागला की हांचेर कितें तांचे मिशन रेबीसाचे अंडर ते तांचे निर्विजीकरण करचें आनी हो एक ताचो प्रॉब्लेम कमी करचो. कारण सुण्याची पॉप्युलेशन दिसान दीस वाडटा. दुसरे एक प्रॉब्लेम म्हणजे जो खूब वर्सां साकून आसा तो म्हणजे जेन्ना रिव्हर मावताचेर जे तांकां बोटी एंकर लागता ताका लागून खुबश्यो बोटी रोमून उरतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू उलयतां. दिवचलच्या वाटेदे वाठारांत स्वताचे बायलेचेर तलवारीन हल्लो करून तिका जिवेशी मारपाचो प्रकार घडिल्लो. आंगार कांटो हाडपी हे घडणुकेक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मैनुद्दीन आनी राबिया हांचे मदीं सदांच वाद जाताले. ह्याच वादावादीक लागून दोगांयनी वेगवेगळे जावपाचे निर्णय घेतिल्लो. पूण अचकीत अशें कितें घडलें की मैनुद्दीनाक राबियाचो जीव घेवचो पडलो? पळयात पुराय बातमी. दिवचले न्यू वड्यार घोवान धारधार तलवारीन वार करून भर रस्त्यात बायलेचो जीव घेतलो. हे घडणुकीक लागून पुराय गोंयभर बोवाळ पडलो. हल्ल्या उपरांत लागींच आशिल्ल्या लोकांनी ते बायलेक हॉस्पिटलांत व्हरून घातली, पूण ती कांय जगपाक पावली ना. हॉस्पिटलांतूच तिणें जीव सोडलो. मैनुद्दीन आनी राबिया हांचो 5 वर्सां पयलीं निकाह जाल्लो खंय. तांकां 4 वर्साचे चली भुरगेंय आसा. फाटल्या 2-3 वर्सांनी तांचें फिसकटलें. मैनुद्दीनाक ड्रग्साचें व्यसन आशिल्लें आनी हाचे वयल्यानूच घोव आनी बायले मदीं झगडी जाताली. घोवा बायले मदली ही झगडी पुलीस स्टेशना मेरेन पाविल्ली. पुलिशेन घोव मैनुद्दीनाक कितलेशेच फावट भंय घालून सोडून दिल्लो, पूण मैनुद्दीन मात आयकपाक तयार नाशिल्लो. मैनुद्दीन आनी राबिया फाटल्या 2 ते 3 वर्सां सावन वेगळीं रावतालीं. दर दिसा जावपी झगड्याक लागून बेजारिल्ल्या राबियान मैनुद्दीनाक तलाक घेवया म्हणूनय सांगिल्लें. तलाकाची तयारीय केल्ली. शुक्रारा तांच्या तलाकाची निमणी सायन आशिल्ली खंय. सांजच्या 4 वरांचेर तांची सायन जावपाची आशिल्ली. त्या नादी राबिया आपले चलयेक ट्युशनाक सोडपाक गेल्ले. ट्युशनाक सोडून ते आपल्या घरा वयताले. इतल्यान वाटेत ताका मैनुद्दीन मेळ्ळो. ताणें राबियाचो फाटलाव केलो. भर रस्त्यात ताका आडायले आनी ताच्या वांगडा झगडी केली. झगड्या उपरांत ताणें आपले गाडयेंतली तलवार काडली आनी राबियाचेर सपासप वार केले. ह्या तलवार हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्ले राबिया रक्तबंबाळ अवस्थेत रस्त्यार कोसळ्ळे. लागींच आशिल्ल्या लोकांनी हो प्रकार पळयलो आनी ताका दिवचलच्या समाजीक भलायकी केंद्रांत भरती केले, पूण उपचारा वेळार राबियान जीव सोडलो. ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या मैनुद्दीनाक 10 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त जाल्या. दिवचलच्या वाठारी वाठारांतल्या न्यू वाड्याचेर बायलेचो निर्दयीपणान खून करपाच्या प्रकरणात आता वेगवेगळी म्हायती फुडें येवपाक लागल्या. शुक्रारा भर दिसा उजवाडे न्यू वाड्याचेर भर रस्त्याचेर मैनुद्दीन हवांगी ह्या तरणाट्यान स्वताची बायल रबिया हवांगी हिचेर तडसादीन वार करून तिची निर्दयीपणान हत्या करपाची दुर्दैवी घडणूक घडिल्ली आसा. बायलेचेर तडसादीन हल्लो केले उपरांत मैनुद्दीन हो स्वता दिवचल पुलिशेक शरण आयलो. ताचे उपरांत पुलिशेन रितसर गुन्यांव नोंद करून मैनुद्दीन हाका अटक केली. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, पुलीस उप अधीक्षक विल्सन डिसोजा, दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय
हांच्या मार्गदर्शनाखाली दिवचल पोलीस स्टेशनाची पोलीस टीम ह्या खून प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. रबिया हवांगी हिच्या खून प्रकरणांतल्या आरोपी खर ख्यास्त जावची आनी रबियाचे सांत चलयेक न्याय मेळचो अशी मागणी करीत शेनवारा उसरा राती गोवा यूथ फाउंडेशनाचे अल्ताफ संदी हांच्या फुडारपणा खाला मुस्लीम भावांनी दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर धडक मारली. ह्या खून प्रकरणात न्याय मेळमेरेन ओगी बसप ना असो निश्चय लेगीत मुस्लीम भावांनी केला. खून प्रकरणाच्या तपासांत सहकार्य करपाचो निर्णय लेगीत मुस्लीम भावांनी घेतला. पुलीस स्टेशनाचेर धडक मारिल्ले मदीं 200 परस चड तरणाट्यांचो आस्पाव आशिल्लो. जो गोवा बिचौली में जो मर्डर केस हुआ है, जो राबिया, जो हमारी बहन का जो मर्डर केस जो कल मर्डर हुआ था, तो इसके रिगार्डिंग में हमारे पूरे बिचौली के नौजवान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं. और इकट्ठा होने का बस एक कारण है कि आज जो हमारी बहन के साथ जो हुआ है, ये पूरे गोवा की किसी बहन के साथ या पूरे हिंदुस्तान किसी लड़की के साथ ये चीज़ नहीं होना चाहिए. और ये जो हादसा जो पेश आया है बिचौली में, बीच रोड पर एक नाजायज़ औलाद ने हमारी बहन को तलवार से मार कर उसका मर्डर करता है. आज हमारे हिंदुस्तान में इतनी छोटी सी बात हो गई है कि हर न्यूज़ में ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि आज यहाँ पे मर्डर हुआ है, आज यहाँ पे मर्डर हुआ है, आज यहाँ पे मर्डर हुआ है. मगर वो दलिंदर को एक पल का भी उसको ये ख्याल नहीं आया कि उसकी 4 साल की बच्ची है और उसकी खुद की वाइफ को उसने मर्डर किया. तो आज ये इकट्ठा हम लोग जो हुए हैं, बस ये राबिया को जस्टिस दिलाने का हम काम करेंगे. बस आज हम पुलिस स्टेशन में आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है हमारे गोवा पुलिस पर कि वो लोग इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे और कड़ी से कड़ी उस लड़के को सज़ा मिलेगी. उस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा ना मिले तो मैं रोड पे आ जाऊंगा इंशाल्लाह. टाइम तो ऑलरेडी 10 दिन उन्होंने कस्टडी में ले सो है. उसके बाद में उन्होंने जो भी करेंगे प्रोसेस उनकी तरफ से कर रहे हैं. मगर हमारा काम क्या है, पुलिस को ये करने का पुलिस को सपोर्ट करने का, कोऑपरेट करने का और हमें एक दूसरे को साथ देखो उस बच्चे के लिए, इंसाफ के लिए और जस्टिस के लिए आवाज़ उठाने का. इस चीज़ को सब जने फॉलो अप करो. जो पुलिस हमने बोली 10 दिन का टाइम, उसके बाद में हमें आएंगे. इसके बाद में जो प्रोसेस हम करेंगे. हळदोणचो आमदार कालूस फराराचें प्रकरण काँग्रेसीच्या गोंय प्रभारी कडेन पावोवपी गोंय प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा तो पक्षाचो इंटरनल मॅटर अशें म्हणीत ताणें ह्या विशयाचेर उलोवपाक टाळ्ळें. हळदोणचो आमदार कालूस फराराच्या प्रकरणा विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना पाटकार उलयलो की तुम्ही एक लेटर बरयल्लें तुमच्या गैर एमएलएचे बरयल्लें कोण ते बरयल्ले काय तुम्ही बरयल्ले काय मोदी म्हणटाले That is our party internal. भूसपती अशोक गजपती राजू हांणी गोंयच्या राज्यपाल पदाचो ताबो घेतलो. शेनवारा मुख्य न्यायाधीशान राज्यपालाक सोपूत दिलो. ह्या सोपूत विधी सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव धरून हेर मंत्री तशेंच आमदार हाजीर आशिल्ले. भूसपती अशोक गजपती राजू गोंयचे 20वे राज्यपाल आसात. ह्या नादी ते आंध्र प्रदेशांत 7 फावट आमदार म्हूण वेंचून आयल्यात. तशेंच केंद्रीय मंत्री म्हणूनय ताणें काम केलां. Was a 7-time legislature in Andhra Pradesh before it was bifurcated into states. Then I've done a very short stint in Parliament and in and out as minister in government and in opposition. And I've got enriched particularly by this experience, and I hope to get further enriched by the experiences of you lovely people. So what to say on the
I'm looking forward to work with you rather. For you is a very mild terminology, but work with you. Because if you don't work with the government, the people, if they don't work with the government, our democracy will become impossible. So we don't want that type of a situation. We want everyone to work unitedly. And when we unite, we are second to none in the world. गोवा के राज्यपाल होते मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनका वास्ट एक्सपीरियंस जो गवर्नेंस में डेफिनेटली एज ए चीफ मिनिस्टर हमें वो गाइड करेंगे स्टेट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैं फिर एक बार गोवा के लोगों की तरफ से और गोवा की सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनके मार्गदर्शन हमें हमेशा के लिए हमें मिले। वेंचणूक प्रक्रिया सामकी घेवंक नाशिल्ल्याचें सांगून दक्षिण गोंय जिल्लो निबंधकान निर्बंध घातिल्ल्या गोमंतक गौड मराठा समाज संघटनेचेर खेळा खात्याचे संचालक अजय गावडे हांची प्रशासक म्हूण निवड जाल्या। अजय गावडे हांची 6 म्हयन्यां खातीर संघटनेचेर प्रशासक म्हूण नियुक्ती जाल्या। संघटनेचो दिसपट्टो कारभार पळोवपा बरोबरूच समाजाचे जात दाखले दिवपाचो अधिकार तांकां आसतलो। ह्या नादी संघटनेचेर विश्वास गावडे हांच्या अध्यक्षतेखाला समिती निवडिल्ली, पूण ही वेंचणूक सामकी घेवंक ना म्हूण जिल्लो निबंधक कार्यालयान कागाळ जाल्ली। हे कागाळीक लागून दक्षिण गोंय जिल्लो निबंधकान समितीचेर निर्बंध घातिल्ले। पोगो विधेयका संदर्भात आमी कशीच तडजोड करचे नात, कित्याक आमी जी मागणी करता ती कायद्याक धरूनच आसा। उदरगत शिक्षण आनी हेर गजालींच्या बाबतींत आमी देशांतल्यान हेर राज्यांचे तुळेंत फाटीं आसा, ताका लागून आमकां पोगो बिलाची गरज आशिल्ल्याचें आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान सांगले। आयज ना फाल्यां पोगो बिल आमी हाडटलेच आनी ते दीस गोंयांत खोशयेचें वातावरण आसतलें अशें मनोज म्हणटा। आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकारान शुक्रारा मांडिल्ल्या पोगो संदर्भातल्या खाजगी ठरावावेल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जाल्लो। सत्ताधाऱ्यांनी विरेश बोरकाराक हो ठराव मांडपाक विरोध केलो। हे फाटभुंयेर आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान पत्रकार परिशद घेवन सत्ताधारी भाजप तशेंच मुख्यमंत्र्याचेर फोग काडलो। पोगो विधेयका संदर्भात आमी कशीच तडजोड करचे नात, कित्याक आमी जी मागणी करतात ती कायद्याक धरूनच आसा। आयज ना फाल्यां हे विधेयक आमी मांडटलेच म्हणून मनोज परबान सांगले। आयकात ताचें म्हणणें। पोगोचेर आमी केन्नाच कॉम्प्रोमाइज करपाचें ना, बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्युशनल। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। आमकां आमचो एक स्लोगन आसा जे काल विरेश उलोवपाचो आसलो की आयडिया ऑफ गोवा इन आयडिया ऑफ इंडिया। भारत देशान गोंय राज्य केला, कित्याक केला? बिकॉज ऑफ इट्स लँग्वेज, तेजो कल्चर, तेजी आयडेंटिटी। आमी 14 वर्सां लेट मुक्त जाला। आमी इकॉनॉमिकली बाकीच्या राज्याकून आमी फाटीं आसा। डेव्हलपमेंटाच्या हेतून आमी बाकीच्या राज्याच्या हेतून फाटीं आसा। शिक्षणाच्या हेतून आमी बाकीच्या राज्यातून फाटली आसा। इंडस्ट्रियलायझेशनान बाकीच्या हेतून आमी फाटीं आसा। जेन्ना आमी इतल्या गजालीन फाटीं आसा तेन्ना आमकां संरक्षण मेळपाक जाय। तें संरक्षण येवपाक पर्सन ऑफ ओन ओरिजीन डेफिनेशन जावपाक जाय। सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्रॉमिस करता की एक ना एक दीस ह्या गोंयच्या असेंब्लीन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील हे पास जातलें। गोंयकारांचो हक्क दितलो आनी त्या दीस गोंयकारांची चवथ आसतली, दिवाळी आसतली, तियात्र ह्या आमचे क्रिसमस आसतले 100% त्या दीस। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयांत फाटल्या 5.5 वर्सांत वट्ट 7 विद्यार्थिनींचो विनयभंग आनी तांचे वेल्या छळणुकी संदर्भांतले गुन्यांव पुलिशेन नोंद आसात। 2 प्रकरणांचो तपास करपाक पुलिसांक अपेस आयला, जाल्यार 2 प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयात सुरू आसून दोगा दुबावितांक अटक केल्या। मजगतीं एका प्रकरणांत पुरावे सापडूंक नाशिल्ल्यान दुबाविताची निर्दोश सुटका जाल्या। गोंय सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांचे हब जावपाक लागला। फाटल्या 5.5 वर्सांत गोंयच्या वेगवेगळ्या स्कुलांनी मेळून वट्ट 7 विद्यार्थिनींचो विनयभंग आनी तांचे वेल्या छळणूक संदर्भातले गुन्यांव पुलिशेन नोंद आसात। ह्या संदर्भात 2013 वर्सा वास्कोच्या एका स्कुलाक विद्यार्थिनीचेर जाल्ल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणा उपरांत सरकारान कसली उपाय येवजण केल्या काय म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान विधानसभेत विचारिल्ले अतारांकीत प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली लेखी जाप। फाटल्या 5.5 वर्सांत 2 प्रकरणां सुटावी करपाक पुलिसांक अपेस, एका प्रकरणांत पुरावे सापडूंक नाशिल्ल्यान दुबाविताची निर्दोश सुटका।
हेर 2 प्रकरणांनी दोगा दुबावितांक अटक केल्या जाल्यार उरिल्ल्या 2 प्रकरणांची न्यायालयांत सुनावणी सुरू आसा. स्कुलांनी अशा घडणुकांचो तपास करपा खातीर कर्मचाऱ्यांक नेमान प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन, अशा प्रकरणांचेर आळो हाडपा खातीर जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडटात. अशी वायट घडणूक घडटकीच विश्वासू मंचा कडेन कागाळ करपाक विद्यार्थ्यांक सक्षम केला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर पुलीस बीट कर्मचारी नेमान त्या वाठारांत गस्त घालतात. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर दर एका स्कुलांत सीसीटीव्ही बसोवपाचे परिपत्रक जारी केला. वट्ट 1472 शाळांनी 833 सीसीटीव्ही बसयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अनधिकृत करा नियमित करपा खातीर महसूल खात्या कडेन वट्ट 9,984 अर्ज दाखल जाल्यात. सगळ्यांत चड 2,469 अर्ज बार्देस तालुक्यांतल्यान आयल्या जाल्यार सगळ्यांत कमी अर्ज काणकोण तालुक्यांतल्यान आयल्या. आमदार जी तारुलकरान विधानसभेत विचारिल्ल्या लेखी प्रश्नाक महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्ले जापेन ही बाब उक्ताडार आयला. 1972 वर्सा आदी बांदिल्ली आनी सर्वे आराखड्यार नोंद आशिल्ली घरां कायदेशीर जातली. तशेंच 1 ऑगस्ट सावन हे विशींची प्रक्रिया सुरू जातली म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्ले. घरां नियमीत करपा खातीर आतां महसूल खात्या कडेन अर्ज लेगीत येवपाक सुरवात जाल्या. आतां मेरेन महसूल खात्या कडेन पुराय गोंयांतल्यान वट्ट 9,984 अर्ज आयल्यात. तातूंत सगळ्यांत चड अर्ज 2,469 बार्देस तालुक्यांतल्यान आयल्या जाल्यार सगळ्यांत कमी अर्ज 93 काणकोण तालुक्यांतल्यान आयल्या. आमदार जीत आरोलकरान विधानसभेत विचारिल्ल्या लेखी प्रस्नाक महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिल्ले जापेत ही बाब उक्ताडार आयल्या. अनधिकृत बांदकामां नियमीत करपा खातीर अर्ज दाखल करपा खातीर आनीक मुजतवाड दिवचे ना अशें मंत्री बाबूशान सांगलें. तालुक्या प्रमाण महसूल खात्या कडेन आयिल्ले अर्ज: पेडण्या तालुक्यांतल्यान 1,127 अर्ज, दिवचलेंतल्यान 724, तिसवाडी तालुक्यांतल्यान 622, बार्देसांतल्यान 2,469, सत्तरींतल्यान 205, फोंडेच्यान 1,066, साश्टीच्यान 1,511, मुरगांव तालुक्यांतल्यान 372, सांगेच्यान 439, केपें म्हालांतल्यान 1,238, धारबांदोडा तालुक्यांतल्यान 118 आनी काणकोण म्हालांतल्यान 93 अशे वट्ट 9,984 अर्ज महसूल खात्या कडेन दाखल जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम